देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आईचे पयले वाचप लोक कुंतीच्या पुस्तकावले आनी जुवांवांचे शुभ वर्तमान. जाणे म्हाका पाठवयला तो म्हजी सवय आसा, ताका मागता तेंच हांव सदां करतां. देवाचेर आनी मोइसेसाचेर गुणगुणटेले इस्रायल प्रजेक खांब्यार उबारलेल्या पितुळीच्या सोरपाचेर नदर घालतल्यांक देव मरणांतले वांचयता. हे आयचे दोनूय वाचपांनी आमी आयकता. ही आदल्या कोरडांतली खुणा जेजूच्या पुरसाचो रूपकार म्हूण आमी वळखता. हरिजबा आनी जेजू मदें बसतेली भासाभास आनी वाद विवाद आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या. तूं कोण ह्या तांच्या विचाराक इस्कुटावन जेजू आपली ओळख करून दिता. बापाचे थारोणीक येवजणे प्रमाणे येवचे आसा ते आपल्या मरणाची खबर तो जदेवांक सांगता. देवा आनी आपल्या मदें वसतलें नातें तो उक्तें करता आनी यावे म्हळ्यार आसा तो हे ईश्वराचें नांव आपल्याकूच लावून बापानूच आपल्याक पाठयला. कितें सांगचें तें शिकयलां. आपूण करता तें सगळें बापाच्या मना प्रमाणे आनी आपूण वासायल्लो मेसिया म्हूण स्पश्टपणी कळयता. ओरोण्यांत मोइसेसान उबारलेल्या सोरपाचीय घडणी ताच्या दोळ्या मुखार दवरून मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें आसा तो हांवूच म्हूण सांगून ताच्या मनाचेर उजवाड हाडूंक जेजू वावुरता. पूण हे सोत भावार्थान मानून घेवंक सोंपें जालें ना. ताचे पुरसाच्या मरणाचो आरोप घाराणें आनी कारण म्हळ्यार हेच, तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. असो निरपराधी जेजू बापान दिल्लें मनशांचे सोडवणेचें काम आपल्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं सोपुर्णायेक पावयता. देवाचेर बाबार्थ नासले परी जियेतल्यांक जेजू शिडकायता. आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोतमानी जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनीच तुमी मरतल्यात. हांव जेजू खऱ्यांनीच वळखता काय. जो आसलो, जो आसा आनी जो सासनाक आसतलो तो तूं जेजू देवाचो सासनीक पूत आनी मेसिया सुरवणदार म्हूण वळखूंक, तुजेर भावार्थ दवरूंक आनी भावार्थान वाडूंक आमकां आदार दी जेजू. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.